We're going to song A33. Sorve spora mukareya, takalil vahasoya, totir koro pamsotaro, takavakaruya, sorve spora mukareya, takalil vahasoya, totir koro pamsotaro, takavakaruya, sorves formorlar vortodeu, sogljavor vortorai, kol sagorotsos porvo, tare tratasa, sorves formorlar vortodeu, sogljavor vortorai, kol sagorotsos porvo, tacha tatasa. बाबाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबडीनो आयज भाग्योत जेरोम हो एक याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताचो आमी उगडास करता. आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत आमचो कमिटमेंट के भाशेन टोटल कमिटमेंट जावंक सगळेंच आमी जें कितें करता तेच उमेदीन त्याच तयारीन आनी तितल्याच मोगान आमी तें करूंक आनी ह्या देवाच्या मोड्यांत आमी वावरूंक आमकां आयज जेजू उगडास करता. जो अयकार आमी जेजूक दिला आनी पयलोच अयकार हो दिलोलो तो सदांच सांबाळूंक आनी ते पोट तिडकीन काम करूंक आनी जेजूचे मोहिमेक वावरूंक दर एकल्याक आमकां आदार करपा मागया. ह्याच्या मिसांत आमी मागता बरी भलायकी बसत नायजा डिसुजा हाच्या इंदेचो आसत आनी फावो ते मनान तयारी करून ते मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवया. देवाचेर आनी एकामेकाचेर चुकल्यां देखून गुन्यांवकारी देखून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा बरयता म्हजो गुन्यांव चालू सांगता मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासाक भाग्यान सदांच आंकवार मारीक सगळ्या जगताक भोगता आनी तुमकां बाबा बरयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपुरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्योन जेरोमाक तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कतकतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या ओतम्यांक सुबां पोसण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक, आमच्या जिणेच्या रस्त्याक पोरसोडीत उजवाड. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कडेन उलयलो. खरेंच तुमी सांगता तशें तें हें हांव जाणां. देवाक फुडो करून मनीस कसो जियेतलो? ताचे कडेन तो विवार करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हॉजरांतल्या एका प्रश्नाक पर्यान ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सोल जाणार, पदवेन सोल बलिश्ट, ताका फुडो करूंक कोण उबो उरला? दोंगराक तो तांकां कळनासतना एका सुवातेवेल्या दुसऱ्या सुवातेर व्हरता. तो रागार तेन्ना तांकां काला आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे तोरतरावून तिच्या जाग्यावेले तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदेनासतना रावता आनी शिको मारून नोखेत्रांक तो बंद करता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मंडळ विस्तारली आनी सोमदिराची उंच ल्हारां मस्तून उडयली. सप्त ऋषी आनी मिर्ग शीर्ष, कृतिका आनी दोखिणेचीं नोखेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तुवां श्रेश्ठ व्हरतीं, लेखा गिन्यानां व्हरतीं. ताची विस्मितां मापा मेजपा भायलीं. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तोरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळच ना. तो कितें काडूंक व्हरता जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जाय. ओ तूं कितें करताय अशें कोण ताका म्हणत? अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जाय? ओ कसलीं उतरां ताच्या मुखार उलोवन? हांव निरपराधी म्हूण समजात, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो? कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयलो आनी ताणें जबाब दिलो जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत? देवाचें उतर हें देवाचे वरकार. आमचो जबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुज्या मुखार पावूं दी. जबाब. म्हजे मागणे सविस्परा तुज्या मुखार पावली. दिसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा, तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विस्मितां करतलोय? मेल्ल्यांच्यो सावळ्यो उठून तुजी सुस्त करतल्यो कितें? जबाब. म्हजे मागणे सविस्परा तुज्या मुखार पावली. फोंडान तुजे भोलेपणाची खबर कोण करता? निसणटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वाशीपणाची गजाल कोण करीत? काळोखान तुजे विस्मिताची वळख आसा कोणाक? नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास? जबाब. म्हजे मागणे सविस्परा तुज्या मुखार पावली. हांव तरी तुका उलो मारतां. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार चडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय? कित्याक तुजे मुखामोळ म्हाका लिपयताय? जबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुज्या मुखार पावूं दी. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय चोय. सगळें नुकसाण, सगट हळशीक. फकत जेजू म्हजी गिरेजकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक काळीज म्हजें आशेवन मागता. सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सौम्या. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून जाप दिली, कोल्याक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गोंडेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्यांत तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावली, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येतां, पूण घोरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. दोग जाण धांवपी आसले, रानस, आनी ह्या देशाचे बरे धांवपी म्हणून तांचे मदें एक दीस हो स्पर्धा दवरलो, कॉम्पिटिशन. कोण पयलो येतलो. दोगूय तितलेच बरे धांवपी आनी दोगूय धांवता आसतना शेवटाची दोरी क्रॉस करचे आदींच जो फुडें आसलो मातसो ताणें फाटल्यान वळोन पळयलें आपल्या बरोबर धांवपी कितले फाटल्यान आसा काय म्हूण. पूण आपल्या फाटल्यान धांवपी एकूच देंप पयस आसलो. जेन्ना फुडें आसलो ताणें फाटल्यान पळयलें तेन्ना फाटलो ताणें एकूच देंप फुडें मारून तो ताज्या वयर फुडें पावलो आनी अशें ही स्पर्धा जिखलो. बाबडीनो, आयज जेजू म्हणटा कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजूक खबर आसली तो तोवयाचो पूत आसलो. नांगर करूंक कसलो तो जाण आसले. एक शेतकामती नांगर घेवन वता तेन्ना आमकां थोडे फावटी पळयतना बेश्टोच तो जोत घालता काय दिसता. कांयच न्हय, सोंपें कशें दिसता तें. पूण आमी जो वावर केन्नाच करूं ना तें तर हातान धरलें जाल्यार आमचें जोत खंयचेय वाटेन वेतलें. घडये पाडे थांबले जाल्यार हें जोत तांच्या पाड्यांकूय लागतलें, पांयांक. आनी घडये फुडें पावूंक जाय आसलें तें एके दिशेन पावूंक जाय आसलें तें दुसरेच दिशेन पर्यंत पावूंक येतलें. तितलें सोंपें न्हय तें, हें शेतकारूच आमकां सांगतले. आनी हेका लागून जो वावर हातान घेता पळय तो शेवट पर्यंत सोंपोव पर्यंत ध्यान मन घालूंक आनी तो करूंक जेजू आमचे लागीं मागता. नांगराक हात घातल्या उपरांत फाटल्यान पळयना. तुजें एक फावटी कमिटमेंट दिलो उपरांत आडकोडीक लागून फाटीं सरप सारकें ना. तुवें होय म्हटलेलें मागीर शेळमोळो जावन ना म्हणूंक जायना. आनी हेका लागून जो कमिटमेंट आमी करता तो खंयूय जावं, आमकां एक पाद्री कसो जावं एक माद्र कशी घडये कोण काजारी जिवितांत जो कमिटमेंट दिला तो शेवट पर्यंत व्हरूंक आमकां जेजू मागता. पूण तेच बरोबर तो आपले आसणे आपलो आशिर्वाद बासायता. म्हणटच आमी एकली ना, जेजू आमच्या फाटल्यान आसा. आमकां आदार दिवंक, आमकां घोटाय दिवंक, आमकां शेवट पर्यंत सुरक्षीत पावोवंक. आयज होच विस्वास ताचेर घट करया. आनी जो कमिटमेंट आमी दिला थंय हो हाफ हार्टेड कमिटमेंट न्हय, पूण पूर्णतायेन आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन विथ आवर बेस्ट एफर्ट्स म्हणलेले भाशेन ते करूंक आमी वावरया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका पेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका पेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा बळिंद मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कुवेत सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. भोव व्हडल्या देवा आमच्या सगळींच्या बापा भाग्योन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजांत बाळगून आनी मोतींत नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयतीं जायशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन भावार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुजे येण्याक आमी आत्रयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनश्वरपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. जी कोण दुयेंत आसा तांचो आमी उगडास करता. आयज वाडदीस समारंभ जाल्यांचो तांचो उगडास करता. आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भगवन दंड आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तायेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भाग्यन जेरोमान आपल्या बरोवपांत पवित्र पुस्तकाची कॉमेंट्री बरोवन जेरोम्स बिब्लिकल कॉमेंट्री आपलो अनुभव हातूंतल्यान ताणें दुसऱ्यांक वांटूंक दुसऱ्यांक वांटून दिलो. आनी भाशेन आपलो कमिटमेंट जेजू सवें पवित्र पुस्तका सवें जेजूच्या उतरां सवें दाखयलो. आमी दिल्लो कमिटमेंट हो खरे तयारेन आमी करूंक आमकां आदार आनी कृपा जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायचा आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फलना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there,
and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा, भाग्यवंत जेरोमाच्या समारंभा सुमयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोखतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलीं. ह्या पोसना वरवीं तुजें उतर भोगतीन मनांत घेवन आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुटीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाण्याचो अंक F15 आमी 4थो श्लोक गायतलो. मोसो पाटलाव गोरो तुझी कोशी सहाऱ्या तुझो कुरी सुमा चोये मोशे पाटल्या मोसो पाटलाव गोरो तुझी कोशी सहाऱ्या तुझो कुरी सुमा चोये मोशे पाटल्या नांगराक जोर घालोया फाटल्यान तूं वळनाका देवाचे राज तुका फावो ना जातोले नांगराक जोर घालोया फाटल्यान तूं वळनाका देवाचे राज तुका फावो ना जातोले मोजो फाटला गोरो तुझी कोशी सहाऱ्या तुझो कुरी सुमा चोये मोचे पाटल्या